आपूण पडत म्हूण विश्वजीत राणी भिला. काचाबोल जावन तो उजगांवच्या लोकांक फटीच्यो कागाळी घालता. सत्य विजया खातीर वावुरतात म्हूण कांय लोकांक विश्वजीत पिट्टा असो आरोप उजगांवच्या लोकांनी मिडिया सामकार केला. आपल्याक गाळी मारल्यो म्हूण विश्वजीत राणेन उजगांवच्या 5 जाणां आड आयतारा फोंड्यां पुलीस कागाळ केल्ली. त्या 5 जाणांक सोमारा अटक करून उपरांत जामिनार सोडले. पण हीच हांव म्हणटा कितें आमची हे धाकटी मनीस आसा तांकां रोखडेच तुमी अरेस्ट वॉरंट काडटाय आनी कितें कितें कोत्ताय. आनी व्हडली मनशाक कित्याक कोन्नाय? कित्याक फाटीं गोकुळदासाक एक धमकेची कॉल येयलोले. कोण गोकुळदास? गोकुळदास गावडे माधवीचो. ताका कॉल येयलोले की तुका दाखयता आपण मातसो येवून या तूं कितें करपाक आपण कोत्ता. आनी तेणी रोखडेच कंप्लेंट केले. कोणें धमकी? विश्वजीत राणे. कशी फोना वयल्यान तेणें रोखडें कंप्लेंट केलें. आनी तो म्हणपाक कितें तेणें कंप्लेंट केलें पूण तेजेर कांय एक्शन घेवना. तो म्हणटा आपणे करूंक ना. एक पडी सांगता आपण ताका बरो वडकोता, दुसरी पडी तो कितें प्रेसाचें कितें सांगता आपणाक ताका कांय ना. म्हणून आमचे थिंगा येयला मिटिंगेक सांगता आपणा स्टोरी कोत्ताय आपणाचें नांव पिड्यार करपाक. आमचे थिंगा येवन पासून तो हांवें ताका एक एक्सक्यूज बी म्हणलोलें तूं गिरो थिंगा म्हणपाक लागलो, वीच इज व्हेरी मच अनफेर. सरकारा कडेन म्हगेली मागणी इतलेंच, सरकारा कडेन मागणी करपाक पासून लॉस दिसता. कितें हो सरकार बी केसलो तो सगळे लोकांकूय खबर. हो सरकार हा तो आतां काँग्रेस पार्टी म्हणटा आमी. काँग्रेस पार्टी न्ही, ही फॅमिली पार्टी. कित्याक ही टिकेटी दिते वयल्या तेजे वयल्यान कळटा. आनी काँग्रेस आनी सरकारान सांगपाचें कितें लॉस दिसता खरें सांगपाचें म्हणल्यार. म्हणजे तेजें आतां कितें जाला तो आतां आपूण पडटा अशें जाला. आमी सत्ययुजन नायक हेच्या फाटल्यान भोंवता. आमचे सपोर्ट सत्ययुजन नायकार आसा BJP हेका कॅन्डिडेटाक. आतां तेजें कितें जाला विश्वजीत राणेचें तो आमी ताका इतलो सपोर्ट करून ताका निवड हाडूंक सोदता म्हणून तो आतां आमकां कडी काडूंक सोदता. धमकी दिवन आनी कितें करून अशें करून तो आमकां कडी काडूंक सोदता. कितें जाला तेजें आतां 11 पंच आसून तेज्या फाटल्यान कोणूच ना म्हणून तो सामको फ्रस्ट्रेट जाला. म्हणजे आतां आपूण खंय आसा आनी कितें ना अशें जाला तेजेलें. म्हणजे आतां आपूण हल्लेल्यान जमा आहा म्हणून तो आमचे फाटीक लागला की आमकां व्हरोन तो जे मेन तेजे कार्यकर्ते आसा तांकां व्हरोन तो आपूण फाटीं काडूंक सोदता. बोरयेचे प्रतिभा फ्रेंड्स सर्कलाची पयली ब्लायंड फोल्ड पॉन चॅस सर्त हालींच जाली. ह्या संस्थेच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान पयलेच खेप असली बुद्धीबळाची सर्त दवरिल्ली. सर्तींत शाळेच्या भुरग्यांनी उमेदीन वांटो घेतलो. A6 B6 त्या टीमीत एकटो अनावन्स करता चाल, मूद चाल अनावन्स करता, एकटो कागदाचेर बरयता आनी एकटो डेमो बोर्डचेर खेळटा. अशे 3 जाणांची टीम ती. अशी चॅम्पियनशीप जगात पहिल्यांदा जाता. आनी कॉन्सेप्ट आमी हांगा पहिल्यांदा प्रतिभा फ्रेंड्स सर्कल तर्फे हे केलें. त्या संदर्भात अशी ट्रॉफी आमी दिवपाची आसा. दीस इज द फर्स्ट ट्रॉफी म्हणून आमी फर्स्ट नंबर आसा. फर्स्ट ब्लायंड फोल्ड पॉन गेम टीम चॅम्पियनशीप. हो कॉन्सेप्ट घेवपाचे मुख्य उद्देश आसा की जो कोण अनावन्स करता ताका बोर्डाचेर फक्त बोर्ड दिसता, पॉन्स वगैरे कांय दिसना. आनी तेणें फक्त मनान धरून जे कितें पोजिशन फुडें आयला चाल खेळ्ळ्या नंतर त्या हातून चाल खेळपाची आसा. कसो गोंधळ उरता ते खेळटा खेळटा लक्षात येता. ह्या हातून सर्वात कितें फायदो जाता की जे कोण प्रेक्षक आसता तांकां तो कितें चाल खेळटा ते डेमो बोर्डचेर दिसता. म्हण भुरग्याचे कितें प्रॉब्लेम जाता तो तांकां वळपाक येता. ते तेतून रुची घेवंक शकता. त्यामुळे प्रेक्षकांकूय भरपूर आनंद मेळटा पळयता पळोवन. म्हणून पहिल्यांदा चॅस गेमीक प्रेक्षक म्हणजे स्पेक्टेटर्स मेळटले. ते स्पेक्टेटर्स मेळ्ळ्या मुळे स्पॉन्सरशीप बरे तरेन मेळटली. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात.
www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.